खबरो विस्तारान काटे बायणा दर्यावेळेर आशिल्ली 34 घरां बिरेस्तारा पाडली। ही घरां CRZ क्षेत्रांत आशिल्ली। मुरगांव मामलेदारान दक्षिण गोंय डेमोलिशन स्क्वॉडाक घेवन ही घरां पाडली। हातूंत कांय नुस्तेमारांची घरां गेल्यात। कडक पुलीस बंदोबस्तान ही घरां पाडप जाली। RDX गोवा खातीर बायणाच्यान जॉन डिसिल्वा। घर मोठा न्हू आतां माना गाडयेचे वयतात सगळे बायलां घेवन फायदे बोट मानाय कोण पुरवा कर रूम दिलो तेजी बायल भुरगीं रावतालीं थोड्यांली इस्कॉला वयतालीं खंय इस्कॉलाक आयलोली नोटीस मारली गव्हर्मेंटान मोती दोंगरार नोटीस मारल्यो खंय मोडला बिल्ला नोटीस मारल्यो खंय मोडला फकत मोठा बायणा आनी वास्को सारकें न्हू बाबा बायणा आनी वास्को सगळ्याक कायदो लायता सगळ्याक लाय तो कायदो आयज गव्हर्मेंटान आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, 21, 308 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आयज ब्रीच केलेले आसा गव्हर्मेंटान आनी तितून सरकार फिशरमॅनाचो रायट टू फॉर लायव्हलीहूड रायट टू लीव और रायट टू शेल्टर आयज डिप्रायड केल्या आमचे बायणेचे फिशरमॅनाक आनी आयज जे अजून पासून सरकारान CRZ जे आसा अजून पासून डिस्ट्रिक्ट कोस्टल कमिटी सेट करूंक ना फिशींग विलेज अजून पासून डिक्लेअर करूंक ना पूण हे इतलो घाई डिमोलिशन करपाक कित्याक हे सरकार आयज क्लियरली सरकारान दाखयला की आयज हो डिमोलिशन जाता इलिगल न्हू म्हणून आयज डिमोलिशन जाता कित्याक सागरमाला बायणा बीचीर प्रोजेक्ट हाडटा आनी आख्खो बायणा बीच कॅप्चर करपाचो तेंचो प्लॅन आसा आनी हेकाच लागून बारीक लोकांक फिशरमॅनांक हे भायर काडूंक सोदता न्हू इलिगलाक आनी इलिगल गव्हर्मेंटाक ओडूंक जाय जाल्यार आयज 800 केसीस गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन फायल जाल्ले आसा कित्याक एक्शन जावना अजून पासून म्हूण हे विंडिक्टीव पॉलिटिक्स कित्याक शिक्षा जाल्लो आज 70 आनी 1 वर्स म्हाका चलता हांव जाला हिंगा रावता हिंगा आनी मोत्तोल खंय तो खबर ना म्हाका हांव इतले माजरे पुराय हो म्हागेलो धंदो घेवन आतां हांवें खंय वचपाचें बायल भुरग्यांक घेवन हे गव्हर्मेंटान आमचें मातशें पूण चिंतलो ना आमकां ह्या जाग्या वयली काडप म्हणल्यार ते सारकें न्हू जागेले आम चड वर्स जाली पुर्तुगेज टायमार सावन आमी रावताय आतांनी सालदाना आमचो लिडर आसलो आनी 2012 जेन्ना इलेक्शन विन जालो मातांनी तेजे पयलीं आमकां सगळें आश्वासन आसलें की आमची घरां मोडपाचो ना आनी एक ऑपोजिशन लिडर मनोहर पर्रीकर आसता म्हणून तेणें सांगलें ही घरां ते रेगुलरायज करतलो म्हणून सो तेच बाबतीन आमी जेन्ना आमचे लोकल MLA फुडें गेले आनी लोकल MLA म्हणपाक लागलो आमकां सो ती डेमोलिशन जातली आनी डेमोलिशन जातली म्हणल्यार आमी तुमकां सपोर्ट करतले बट आफ्टर 2 years 2 वर्सां उपरांत तुमकां दितले तितलें आमी ते जेन्ना आमी आमचे 2017 इलेक्शन जाले परत आनी एक फावटी आमचे हावजींग बोर्डाचे चेअरमॅन मातानी सालदाना आलिना सालदाना जे आमची हावजींग बोर्डाचे चेअरमॅन आसा तेजे फुडें आमी गेले आमी जेन्ना पिसफुली गेले की आमकां इतलेंच करपाक की आमची घरां ती रेगुलरायज करपाचें और आमकां एटलिस्ट रिहेबिलिटेट तरी करपाचो हांव सांगूंक सोदता सरकाराक एटलिस्ट तेंच्यांनी एक इन्स्पेक्ट तरी करपाचो की हिंगा फिशरमॅन आसा आनी तेंच्यांनी जो आज लोकांचो जो इतलो धंदो पाड पडला सगळे रस्त्यार येयला तेंच्यांनी एटलिस्ट सर्वे करून आयडेंटिफाय करपाचो फिशरमॅन जे आहा ते एटलिस्ट रिहेबिलिटेट तरी करपाचो म्हणून तेंकां Sir, this is ZMA direction. We identified 38 structures wherein they did not get any stay, they did not approach any court or they did not get any stay. There were altogether 121 structures, out of which 4 structures washed away during rains. And out of that, 79 people have approached High Court and NGT and they have obtained a stay for 8 weeks. So those structures are left behind and the remaining जे कितें तांकां स्टे मेळोंक ना ती 38 स्ट्रक्चर्स आसलेली ती आयडेंटिफाय केल्ली आमी पयलीं पूण आमकां पयर 16थार आनीक 6 स्टे ऑर्डरी मेळ्ळ्या त्या खातीर आतां आउट ऑफ 38 ओन्ली 32 वील बी रिमूव्ड आनीक म्हाका आतां मॅसेज येयल्या 2 स्ट्रक्चराचे कितें तरी तेंची स्टे NGTन वेकेट केल्या रिजेक्ट केल्या सो ते डिमोलिश जातले identified those two also you have identified yes. So 34 structures demolished.